Welcome back to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 14, verse 1 to 12, Paul reminds us of the heart of spiritual gifts. They are not for show, they are for service. He says, "Pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy." Why? Because love builds up and prophecy strengthens the church. कोरिंथकारांक पयलें पत्र अवेस्वर 14 वळी 1 ते 12. पवित्र सभेक फायदो हाडटा तशें ओरगुणांचो उपयोग करचो. मोगान चलूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को, पूण त्या भायर ओरगुणांची आशा धरात. भोव करून देवाचो संदेश दिवच्या ओरगुणाची. जीं कोण विचित्र भासांनी उलयतात तीं देवा कडेन उलयतात, मनशा कडेन न्हय. कित्याक कोण तांकां समजनात, तर तीं आत्म्या उद्देशी गुडार्थ स्वतांची खबर करतात. पूण जीं कोण देवाचो संदेश दितात तीं मनशां कडेन उलयतात. तांकां भावार्थांत घोट करूंक, धिरान भरूंक आनी बुजवण दिवंक. विचित्र भासो उलयतात तीं आपूण भावार्थांत घोट जातात, पूण देवाचो संदेश दितात तीं जमलोल्या भावा भयणींक भावार्थाची घोटाय दितात. तुमी सगळीं विचित्र भासांनी उलयशात जाल्यार हांव खुशी, पूण त्याहून चड तुमकां सगळ्यांक देवाचो संदेश दिवचो ओरगूण मेळ्ळलो जाल्यार हांव ओदीक खुशाल. जमलोल्या भावा भयणींक भावार्थांत घोट करचे खातीर जें विचित्र भाशेन सांगलां ताचो अर्थ दिवंक कोण आसा जाल्यार बरें आसा. पूण सदांच विचित्र भासांनी उलयतात तांचे परस देवाचो संदेश दितात त्या मनशांक ओदीक मोल आसा. अशें म्हणटोच म्हज्या भावा भयणीनो, विचित्र भासांनी उलोवन हांव तुमचेशी आयलो जाल्यार कसलो फायदो तुमकां? कसलोच ना. पूण म्हज्या उलोवपान देवाचें कसलें सोत तुमकां उगडापें केलें आनी ताचो अर्थ तुमकां उक्तो केलो, ओ देवाचो कसलो संदेश तुमकां हाडलो, ओ एक शिकोवण तुमकां दिली जाल्यार तें तुमकां फायद्याक पडटलें. जीव नासलोलें वाजोंत्र धरल्यार तशेंच जाता. वेगवेगळे स्वर दिना जाल्यार विणो ओ सितार कसलो नाद वाजयता तें कशें गमून येतलें. तशेंच तुतुरेचो खेरीत आवाज स्पश्ट आयकूंक येना जाल्यार कोण म्हूण झुजाची तयारी करूंक लागतलो. तुमचे सभेंत तशेंच घडटा. उलयतना समजूंक येतात तसल्या उतरांनी तुमी उलयनात जाल्यार तुमी सांगतात तें कोणाक गमतलें? तुमचीं उतरां बेश्टी वाऱ्यार उबून वेतलीं. ह्या जगांत कितल्यो भासो आसात त्यो म्हाका खबर ना, पूण आवाज नासलोली एकूय ना. पूण त्या त्या आवाजांचो अर्थ हांव नकळो जाल्यार उलयतल्यांक हांव परको जातलो आनी उलयतात तीं म्हाका परकी जातलीं. म्हणटोच तुमी पवित्र आत्म्याचे वरगूण घेवंक आशेतात देखून भावा भयणींचे भावार्थाचें जिवीत घोट करूंक उपकारतात त्या ओरगुणाचो ओदीक ओदीक उपयोग करूंक जावं दी तुमची आशा. Speaking in tongues is a beautiful gift, but if no one understands, it only builds up the speaker. Paul urges us, seek what strengthens others.
Prophecy brings clarity, encouragement, and comfort. Tongues may be a sign, but prophecy is a gift of love in action. Because God's desire isn't just personal experience, it's mutual edification. Let us pray. Father, thank you for the gifts of the Spirit, but above all, thank you for the gift of love. Teach us to use every word, every gift, every moment to build up your people. Let our worship not be for performance, but for purpose. We seek to glorify you and strengthen one another. In Jesus' name, amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Barenkoro.